आम आदमी पार्टीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार दत्ताराम देसायान पणजे मोटरसायकल आनी गाडयो घेवन प्रचाराची रॅली काढली। दुसरे वटेन भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकान फाटल्या 15 वर्सांत खासदार निधीचो विलो सारको लायलो ना म्हूण समाजवादी पक्षाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अयूब खानान आरोप केला। भ्रष्टाचार मुक्त करपा खातीर लोकांनी आम आदमी पार्टीक वेंचून हाडची असो उलो आपाचो उत्तर गोंयचो उमेदवार दत्ताराम देसायान मारलो। मागणी आसा की ह्या देशांत एक नितळ सरकार येवपाक जाय, भ्रष्टाचार पयस जावपाक जाय। त्या खातीर आमी आम आदमी पार्टी तर्फे सगळे कॅन्डिडेट उबे केल्ले आसात, जे क्लीन कॅन्डिडेट्स आसात, बऱ्या चारित्र्याचे कॅन्डिडेट आसात, एक्टिविस्ट कॅन्डिडेट आसात आनी तांणी ह्या देशाच्या जनतेची नाडी वळखल्या। त्यामुळे हे जे लोक निवडून येतले ते सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी आसतले। क्रोनी कॅपिटलिझम मोठ्या इंडस्ट्रियलिस्टांचे प्रतिनिधी आसचे नात, तांच्या भल्या खातीर ते वावरचे नात, सर्वसामान्यांच्या भल्या खातीर वावरतले। श्रीपाद नाईक 15 वर्सां उत्तर गोंयचो खासदार उरलो, मात जाय तशी कामां जावंक पावली ना। खासदार निधीचो विलो सारको लायलो ना म्हूण समाजवादीन श्रीपादाचेर आरोप केलो। आप देख रहे हैं कि कितने गलत वादे किए जा रहे हैं। अभी हमारे बतलाया कि एमपी हैं श्रीपाद, क्या 15 साल से हैं, क्या किया है आपके सामने है। अलग अपने ही फंड 3 करोड़ साल का मिलता है, उतना ही अगर 15 वर्ष में अगर खर्च करते बहुत सारा काम होता गरीबों के हित का। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी चेतन गवस। मुळगांवच्या केळबाईची पेटेची जात्रा थंयच्या लोकांनी मोठे उमेदीन मनयली। हातात बेताची बडी घेवन हर हर म्हणत धोणांनी पुराय वाठार भरून गेल्लो। देवीची पेट मुळगांवच्यान माया वचून थंय 3 दीस रावल्या उपरांत परत मुळगांव येतली। आता पळोवया भारतीय शास्त्रीय संगीतातली सारंगी, गिटार आणि तबल्याची जुगलबंदी आणि कार्लोस गोन्साल्विसाचे बँड। इतल्याने खबराची तर हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।